Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमचो डिमांड ठरलेल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्याकडे जी बैठक झाली त्या बैठकीप्रमाणे जे ठरला ₹3 पर लिटर 3.5 8.5 या दुधाक मेळचे इतलीच आमची साधी म्हणजे ती नवी मागणी नाही. जे ठरलेले ते इम्प्लिमेंटेशन 1 तारखेच्यान जावचे इतलेंच ताचे पलीकडे काय नाका. आणि हे 70 पैसे ही चक्क म्हणजे अनपार्लमेंटरी शब्द जरी असलो तरी आमची ही भीक आसा आम्ही ती न्हयकारतात. ₹3 तुम्ही कसे फॅटाचे अवलंबून काय 3.5 8.5 ₹3 मेळटले. 3.5 सॉरी एप्रिलाच्यान दिता सांगले त्यांच्या ती दिवची सांगले मोदी 70 पैसे ₹1 कित्याक केला ते फाटी घेवपाचे तेंचे म्हाज्या मुलान फाटी घेवचे आनी आमी जी ₹3 मागलेली पळय कॉम्पेन्सेशन रेट ती आमकां एप्रिलाच्यान लागू करची. देशभरात म्हणजे पंतप्रधान सांगता देशाचे की शेतकऱ्यांक उभारी खातीर हात दियात म्हणून. आता हो उभारी खातीर हात दिवपाचो काय आमकां चिड्डुपाचो प्रयत्न गोंयांत चलना हो प्रकार आमकां कळना. तातूंत आमचे कडेन जी फटींगपणां जाली ती फटींगपणां केली कोणी म्हणजे मुख्यमंत्र्यान केली. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान चक्क आमकां शेणी लायली काय गोवा डेरीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगून गोवा डेरीच्या लोकांनी आमकां शेणी लायली. हो प्रकार आमच्या कोणाच्या लक्षांत दूधकारांच्या लक्षांत येना कित्याक आमकां तर दूध दरवाड मेळना म्हणजे हो जो कितें आमी कॉम्पेन्सेशन मागला तें आमकां मेळना. एक मशीन न्हू अजून पर्यंत बसोंक ना टी हाका जाले जवळ 9 महिने जाले. ऑटोमॅटीक दूध कलेक्शन मशीन आहा न्हू आमी कितकेदां डिमांड केलो फॅट सारकें येना डिग्री सारकी येना ही ऑटोमॅटीक बसोवच्यो मशीन. सीएमान ताका शब्द वापरलेलो विथ इमिजिएट इफेक्ट असो शब्द वापरलेलो ह्याच तरी सुद्दां तेंच्यानी तरी पूण अजून पर्यंत तें इम्प्लिमेंटेशन जायना. म्हणून गोवा डेरी सीएमाच्या शब्दाक कांयही मानना असं आमची सामकी समजूत जाली. आणि खंय जाहीरपणे आमी सांगू शकता की वेळोवेळी हाचो अनुभव आयला. एक तर ते सुपर सीएम कोण तरी बसला आसतलो किंवा कितें म्हाका कळना पण सीएमाच्या शब्दाक गोवा डेरीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या पदान कसलीच किंमत ना. मजगतीं सरकारान 7वो वेतन आयोग लागू करचो नाजाल्यार 9 तारखेच्यान धरण्यार बसपाची शिटकावणी गोवा डेरीच्या कामगार युनियनान दिल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.